बरं सर डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हां विचारात. हा डॉक्टर रात्री आम्ही पहिले पाणी पिऊन न्हिदपाक वयतलो. हॅलो. हां ऐकता. हा म्हाका आय एम हॅविंग प्रोस्टेट प्रॉब्लम. हां सम 1 year back I have made a scanning. हां I got some doctor has told you have prostate problem. For that he has mentioned the tablet. हां After tablet my urine is properly I am pushing now. हय But the problem की after तुमच्या इंटरव्यू हांव पळयतलो हय रातीक म्हाका 2 फावटी मुतपाक वयता. हय बट तेजे पयलीं पाणी पिता हांव परत न्हिदतलो परत मुतपाक वयता. वॉट इज एक्चुअली इट इज. जे प्रमाणे तुमचो म्हाका अंडरस्टँडींग जाला तुमकां प्रोस्टेट प्रॉब्लेम आशिल्लो मेडिसिन्सांचो जाग्यार पडला. आतां तुमकां मेन प्रॉब्लेम म्हणल्यार एकूच रातचे परत परत मुतपाक जाता. सो फर्स्ट थिंग कितें कर सांजचे 6 नंतर उदक पिवपाचें कमी कर. कित्याक समज रातचे कोणूय उदक समज चड पिलो 6 ते 8 भितर हें सगळें रातचे भायर सरतले. सो फर्स्ट थिंग उदक कमी करून पळोवपाक जाय. समज हातून जाग्यार पडलें ना जाल्यार अल्ट्रासावंड करून परत दोतोराक मेळपाक जाय. आनी तरी प्रॉब्लेम समज सॉल्व जायना जाल्यार आमचे कडेन एक स्पेशल टेस्ट आसता युरोफ्लो म्हणून. कित्याक आतां आमी उलयता तें फक्त परसेप्शन बरोबर जें तूं सांगता बरें मे नॉट एक्चुअली बी गुड फ्लो. बरोबर सो एक युरोफ्लो म्हणून आमी टेस्ट करून घेता. ताजेर आमकां तुज्या मुताचो ग्राफ येता सारको आनी ग्राफाचो शेप पळोवन आमकां कळटा तुका प्रोस्टेटाचो कितलो प्रॉब्लेम आसा. समज चड प्रॉब्लेम आसा दिसलो गुळयो चालू आसा समज जाल्यार दॅट मीन त्यो गुळयो काम करना. बरोबर मागीर नेक्स्ट स्टेप घेवचें लागता. सो ही इज ए कॅन्डिडेट फॉर ऑपरेटिव्ह पयलीं उदक कमी करून पळोवपाचें लायफस्टायल चेंज ना जाल्यार युरोफ्लो करून डिसायड करपाचें. बरोबर डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हां विचारात. हॅलो डॉक्टर. हां हॅलो. हां विचारात. डॉक्टर म्हाका किडनी स्टोन आसा लेफ्ट सायड तो 2 mm आसा. तो हांवें ESW बी केल्ले फोडपाक तो तरी फुटूना. कितें करपाक पडला. पयलीं म्हणल्यार तुमी सांगला म्हाका स्टोन 2 mm म्हणून करेक्ट. 2 mm स्टोन खंयचेच मशीन पिकअप करपाक शकना ही खरी आहे. सो 2 mm स्टोन आसा काय ना ते पयलीं कन्फर्म करपाक जाय. कित्याक मशिनाचें रेजोल्युशनूच 3 mm आसता. आतां हें ताणें खंयच्यान 2 mm केला तो तुमकां पयलीं परत पळोवचें लागतलें. आनी अशें केन्ना जाता तेन्ना दुसरो स्कॅन करून चॅक करपाक जाय बिफोर गोईंग स्ट्रेट फॉर ESWL. कित्याक ESWLाचो प्रिंसिपल कितें तूं मोटो स्टोन 2-2 mm करता आनी ते 2 mm भायर सरता. सो आतां कन्फर्म आनी हे बारीक स्टोन आसता न्ही 3 mm 5 mm ते नॉर्मल आमच्या म्हज्यान तुज्या मनशा बद्दल काडपाची गरज ना. ते फक्त थोडी इंडिकेशन आसता काडपाची. म्हणल्यार समज तूं पायलट ऑर बोटीर काम करता नाजाल्यार फायरमॅन नाजाल्यार रेल्वे ड्रायव्हर किंवा तूं एकटो आसता आनी तुका खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता पळय. सो तांचो समज हो स्टोन देंवलो जाल्यार तांकां म्हणजे सडन प्रॉब्लेम जावपाक गोवा आयल्यार विमान बी पडूंक शकता. सो पायलटांक तांचे काडपाचे अशें नॉर्मल लोकांक म्हणजे गरज ना. बरोबर म्हाका डॉक्टर आमकां आनी एक कॉल आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हां हांव पेडणेच्यान उलयतां. उलय. म्हाज्या मिस्टराक न्ही 3-4 वर्सां पयलीं स्टोन जाल्लो आनी मागीर तो लेजरान काडलो ताचो. पूण आतां डॉक्टर न्ही ताका परते स्टोन अशे 2-3 म्हयन्यांनी जायत आसता आनी पडटातूय बी ते म्हणजे प्रॉब्लेम तसो चड व्हडलो जायना पूण पास आउट जातात ते आनी मेळटा म्हणजे आमी ते डॉक्टर अशे खरेंच डबेन अशे लागीं करून दवरले ते स्टोन. खूब जाले आसतले. स्टोन आसा जशे जाल्लेले ते डॉक्टर स्टोन जावपाचो न्हू म्हणून कितें अशें म्हणजे पथ्य बी कितें आसा किंवा डॉक्टर आतां हे स्टोन पडटा न्ही तेजी मातशी वेटूय आमकां देंवल्ले भशेन दिसता डॉक्टर. तशें कितें जाता आनी पथ्य जर कितें आसा जाल्यार मातशें सांगचें. तुमी सगळे डॉक्टर डायबिटीज आसा. तुमी सगळ्यान एक बरें काम केलां ते स्टोन वेचून दवरल्या. आतां ही इज कॅटेगरायज एज फ्रिक्वेंट स्टोन फॉर्मर. ही हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड. म्हणजे हो स्टोन कसलो तो. सो फर्स्ट थिंग कितें करपाचें तेणे फातर जे कलेक्ट करून दवरल्या ते टेस्टिंगाक करपाचे. ताची कॅमिकल एनालिसीस करपाची खंयची लॅब करता आनी तातूंत म्हाका सारकें कळटलें ह्या स्टोनान कितें कितें पार्टिकल्स आसा ती. मागीर तागेले ब्लड टेस्ट करपाक जाय. ब्लड टेस्ट केले की ब्लडान कितें एबनॉर्मलिटी आसा जाल्यार कळटली. आनी थर्ड 24 hours युरीन एनालिसीस म्हणून करतात युरिनान. सो आतां हाजे 3 टेस्टी जाल्यो न्ही
मागीर म्हाका आयडिया येतली स्टोन कसलो कसले ते. आनी कितें प्रॉब्लेम आसा कितें जाल्यार आसा, बरोबर. बेस्ड ऑन दीस ताचो diet सरवपाचो. डायट सांगतलो. करेक्ट. आनी दुसरी गोश्ट वखदां आयल्या आतां, हम्म. म्हणजे युरीक एसिडाच्या वखदां आयल्या, मागीर ऑक्झॅलेट स्टोन म्हणटा ताका सो वखदां आयल्या. डिपेंडिंग ऑन द कॅटेगरी टायप ऑफ द स्टोन त्या प्रमाणे मेडिसिन. हय. सो दीस आर द आयडियल पीपल Yeah. वेर यू हॅव टू डू दीस फूल इन्व्हेस्टिगेशन. आनी एक तुमी पॅराथायरॉयड म्हणून आयकला आसतलें, तो एक ग्लँडा प्रॉब्लेम आसूंक शकता. सो हाणें आपलो जवळपास युरोलॉजिस्ट आसा न्ही ताका मेळचें आनी हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन्स करून घेवचे. स्टोन काडप इज जस्ट वन पार्ट ह्या हातून. बरोबर. प्रिव्हेन्शन इज मोर इम्पॉर्टंट. बरोबर. आनी तशें तशें स्टोन ताजे आपल्या आपुणूच पडटा. सो नथींग. ना हे ते आतां आपल्या आपूण पडटा म्हणून शांत वगीर रावप आसा ना. तशें ना. वगीर रावप ना. पळय असल्या पेशंटांनी किडनी मोठी जाता, बारीक जाता, तांकां पेन जायना. मोस्ट ऑफ द टायम तांकां सडनली तुका कळटा की तांची किडनी वीक जाल्या म्हणून. बरोबर. सो आनी किडनी टेस्ट एवरी 6 months करून पळोवपाक जाय. सो ही शूड बी मोर अलर्ट. ही हॅज टू बी अलर्ट. स्टोन पडटा म्हणून त्रासान पडपा जायना. बरोबर. म्हाका सांग डॉक्टर, आमकां आनीक प्रश्न आसात. हॅलो. हॅलो. हां, हॅलो. विचारात, प्रश्न विचारात. दोतोर, हांव तालिगांवसान उलयतां. उलय, प्रश्न विचार. सायमन, हेजे दुसऱ्याच्या मुतार मुतलो तोरू इन्फेक्शन जावपाचे कितले चान्सीस आहा? पब्लीक टॉयलेट बा यूज केल्यार कितें इन्फेक्शन येवपाचें? पळय सायमन बाब, हे पळय पयलें सांगता, खंय दुसऱ्याच्या मुतार मुतलोवन इन्फेक्शन येना. फक्त आतां दादल्यांक तर कांयच प्रॉब्लेम ना. बायलां ती टॉयलेट सीट आसता न्हय, सो समज डर्टी आसलो आनी तूं ताजेर बसलो जाल्यार ती डर्ट तुका तुज्या एरियेक लागून तुका इन्फेक्शन येवंक शकता. सो बायलांनी बसतना मातशें टॉयलेट सीट क्लीन करून बसपाक जाय. दादल्यांक कांयच प्रॉब्लेम ना आनी टोटल मिसनॉमर हे. डॉक्टर, म्हाका दिसता आमकां आनीक प्रश्न येवच्या पयलीं हांव तुमकां एक अतिशय म्हत्वाचो प्रश्न विचारता. स्ट्रेस युरिनरी इनकॉन्टिनन्स जे बायलांक जाता ताचेशी मातशें तुमकां आमकां स्पश्ट करून सांगचें. पयलीं स्ट्रेस युरिनरी इनकॉन्टिनन्स म्हणल्यार इनकॉन्टिनन्स म्हणल्यार पासींग युरीन विदाउट कंट्रोल. आनी स्ट्रेस म्हणल्यार म्हणजे कितें पोटाचें प्रेशर वाडटा न्हय, म्हणजे शिकलो, खाकलो, व्हडल्यान कोणाचें तापलो नाजाल्यार वजन उबारलें तेन्ना युरीन लीक जाता. सो ते स्ट्रेसा खातीर स्ट्रेस युरिनरी इनकॉन्टिनन्स. आनी सेकंड टायप ऑफ इनकॉन्टिनन्स अर्ज. अर्ज म्हणल्यार तुका एक फिलींग येता सामकें की युरीन जाता टॉयलेटान. टॉयलेट समज मेळना जाल्यार युरीन गळटा. सो स्ट्रेस युरिनरी इनकॉन्टिनन्स युजली ताका गायनेकोलॉजीक प्रॉब्लेम आसता. म्हणजे ती पिशवी आसता पळय घरान ती देंवपाक चान्स आसता, नाजाल्यार ब्लॅडर देंविल्लो आसता, नाजाल्यार ते पोस्टिरियर हें म्हण आसता युरेथ्रा तो वीक जाल्लो आसता. सो हें आमी एसेस करतात. समज तें चड सिवियरिटी ना जाल्यार वखदां दितात आनी एक्सरसायजीस दितात, किजेल्स एक्सरसायज म्हणून. सो हातून समज जाग्यार पडलें बरें आसा. हातून समज जाग्यार पडलें ना जाल्यार आमचे कडेन एक व्हेरी बेजीक सर्जरी आसा. तातूंत आमी तें स्लिंग म्हणून घालतात आनी ते सगळे वीक जाल्लें आसता न्ही ताका सपोर्ट तयार करतात. आनी हें केलें की 90% ऑफ द पीपल क्युअर जाता. सो मोस्ट हॅपन्स इन लेडीज. आनी हें कोणाक सांगना, लस दिसता तांकां. बरोबर. म्हणजे खुबशे बायलां हे आंगार सोसून रावतात. सोसून रावतात. म्हाका दिसता हो प्रश्न हांवें तुमकां मुद्दाम विचारलो. सोसून रावतात आनी आपले लायफूच स्टायल चेंज करता, पब्लिकान वचनात. बरोबर. हय. सो म्हणजे दे हेजिटेट. हय, ते एवॉयड करपाक जाय. दे शूड बी फ्री. मीट देअर गायनेकोलॉजिस्ट. तांकां सांगपाक जाय बाबा आपल्याक हो प्रॉब्लेम जाता. मागीर युरोलॉजिस्टाक मेळपाक जाय आनी हें जाग्यार घालून घेवपाक जाय. इट इज नॉट एन मेजर प्रॉब्लेम. सारको एड्रेस केलो जाल्यार 100% क्युअर जाता. अच्छा. सो हाका अर्ली स्टेजीन टॅबलेटी दिवन सुद्दां हो पेशंटाक बरें दिसूंक शकता. आनी तुमी डॉक्टर एक्सरसायज सांगताले, कॅन यू जस्ट म्हणजे ब्रीफ हिंट अबाउट दॅट? आतां समज कोणी दादलो मुत्ता, कोणी आयलो जाल्यार तूं कितें करता, मूत थांबोवपा खातीर तुजे सकयले मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट करता. सो ते मसल्स आमी कॉन्ट्रॅक्ट करपाक तुमकां शिकयतात. अच्छा. ओके. आनी ते फास्ट कॉन्ट्रॅक्ट करचे लागता. सो इट इज जस्ट लायक म्हणजे तूं आतां जिमान गेलो, वेट्स केली की म्हणजे एम्पावरिंग युअर मसल्स, म्हणजे तुम्ही मसल स्ट्रॉंग करता. ते सर्टन कॅटेगरी ऑफ लोकांक लेट हातून जायना. ते अर्ली मातशें वीक असलें जाल्यार करपाचें. पूण समज देंवला युट्रस नाजाल्यार पिशवी जाल्यार एक्सरसायजीस इफेक्टीव जायना. डॉक्टर आमी उलयताले की CA प्रोस्टेट
हेचे आमकां थोडक्यान सांगा कित्याक जाणा आतां टायमूय सोंपत आयला. CA प्रोस्टेट न्हय एल्डरली एज ग्रुपान आसता. फर्स्ट थिंग you cannot compare CA prostate with other cancers. Because CA prostate is a slowly growing cancer. म्हणजे इनफॅक्ट दिसता की CA जाता जाल्यार प्रोस्टेट जावचो. CA कोणाक जावचो न्हय. हय पण समज तुका चूज म्हणजे जावपाकूच जाय जाल्यार प्रोस्टेटाचो समज कॅन्सर जालो तुगेले लायफ सर्वायवल युजली चेंज जायना. कित्याक हे प्रॉब्लेम आसा न्हय ते जाणट्या लोकांक जाता. म्हणजे ताका नॅचरल हिस्ट्री पळयत न्हय जाल्यार 50 वर्साच्या लोकांक न्ही जाल्यार एक 3 ते 4% लोकांक आसतले. 60 वर्सांचे एक 20% लोकांक, 80 वर्सांचेर एक 50 ते 60% लोकांक आसतले. आनी तूं 90 क्रॉस केले न्हय ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ द पीपल वील हॅव प्रोस्टेट कॅन्सर. द एल्डरली एज ग्रुपान जो जाता तो लेस एग्रेसिव्ह आसता. पूण जे बिफोर 60 जाता ते एग्रेसिव्ह आसता आनी रिजल्ट म्हणजे बरो येना. पूण जाणट्यांक जे जातात ताका ट्रिटमेंट आसता. म्हणजे दोनूय हांकां ट्रिटमेंट आसता. एम इज टू कॅच दीस कॅन्सर अर्ली. म्हणजे ऑर्गनाक कन्फायंड आसता तेन्ना. ऑर्गन कन्फायंड कॅन्सर समज तुका पिकअप जालो जाल्यार ऑपरेशन नाजाल्यार रेडिओथेरपी दिवन तूं क्युअर जाता. लेट आसलो जाल्यार तुका मेडिसिन्स आसा पूण लायफ एक्सपेक्टन्सी व्हडली चेंज जायना. अच्छा. आनी हे पिकअप करपाक तुमकां स्टार्टिंगेक सांगलें ब्लड टेस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. समज ब्लड टेस्ट पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार आमी बोटां घालून चॅक करता. मागीर एक अल्ट्रासावंड आसता स्पेशल तो स्पेशल अल्ट्रासावंड करून पळयतात. आनी आतां ओवर लास्ट 2 years गोंयांत बरी सोय जाल्या. MRI आयल्यात. थंय MRIची न्ही प्रोस्टेट स्पेक्ट्रोमेट्री म्हणून आसता. ती केल्या जाल्यार आमकां प्रोस्टेट कॅन्सर व्हेरी अर्ली स्टेजीन पकडूंक मेळटा. ओके सो PSA समज हाय आयलो टेन्शन घेवपाक गरज ना. एक MRI स्पेक्ट्रोमेट्री करपाची बरेचशे चित्र क्लियर जाता. कितेंय डावट आसलो जाल्यार त्या एरियान वचून गायडेड बायोप्सी करपाची आनी फुडलो ट्रिटमेंट करपाचो. डॉक्टर जस्ट लायक वी आर वायंडिंग अप एका मिनटा भितर सांगात टेक होम मेसेज म्हणजे आमी ही फंक्शन सिस्टम कशी बरें दवरतले. ही सिस्टम बरें दवरपाक व्हडलो कांयच प्रॉब्लेम ना. उदक भरपूर पिवचें, नॉन व्हेजिटेरियन कमी खावचें, मागीर एवरी इयर किडनीचे फंक्शन टेस्ट करचे, अल्ट्रासावंड करचो, स्टोन दिसलो भिवू नाका, दोतोराक मेळा आनी कसो ट्रिटमेंट करपाचो तो पळया. प्रोस्टेट सगल्यांकूच जाता. त्रास जालो की डॉक्टराक मेळपाचें. वखदांनी नाल्यार ऑपरेशनाक 100% बरो पडटा जाता. आनी खंयच्याच हाका डिजीसाक भिवपाचें ना. कॅन्सर आसलो प्रोस्टेटो म्हणून ताजो ट्रिटमेंट जाता. डॉक्टर बरीच मोलादीक अशी माहिती तुम्ही आमच्या आयच्या कार्याच्या दरम्यान दिली. तुमकां काळजांसान देव बरें करूं. दुसऱ्या आठवड्यान आमचे बरोबर आसतले दिलीप बांदोडकर गोंयचे नामनेचे डेंटिस्ट म्हणजे दाताचे तज्ञ दोतोर. तो म्हणसर तुमकां सगळ्यांक काळजांसान देव बरें करूं. दोतोर तुमकां देव बरें करूं. नमस्कार.